गांवांत तो धाकटोसो आमचो गांव वेलसांवचो तो बेने वाड्यान हांगासर हांव आयिल्लो आसा आनी हांगासर आमी पळयता आमचे जायते भाव हांगासर पयले सुवातेर हांव आमचे आयचे गुडी पडपाची सगळे भावा भयणांक परबी दिता आनी आयज हांगासर हांव देवस्थानांत जे आमचे श्री कृष्णा देवस्थान बेले हांगासर आसा हांव हांगासर पांय पडपाक येयल्लो आनी म्हाका तांणी इन्वायट केलो ताका लागून हांव ताका कालच्यान सांजे बरें म्हणून आमचे मदीं म्हजो इश्ट असो आमचो सर रघुजी आसा बाकीचे कम्युनिटीचे मेंबर हांव ताका म्हज्या नांवान तुमकां सगळ्यांक कालच्यान सांजे बरें करता तांणी तुमी म्हाका हांगा इन्वायट केलो तुमकां खबर आसा जायतीं वर्सां जालीं ते म्हाका इन्वायट करता हांव हांगासर देवाक पांय पडपाक येता आनी सदांच जेन्ना म्हजो टायम येता तेन्ना म्हाका सदांच ताचो हेल्प आसा आनी हांव तो केन्ना विसरूंक शकचो ना हांव जाणा ताची जायते हांगासर देवूळ आसा हें आमचें एक सायडीन म्हणल्यार जाता एक बेले एक धाकटोसो गांव भितर आसा आनी हो बरें जावचें हें म्हाकाय दिसता आनी तेचें प्रपोजल आसा ताका आतां आमच्या भावान सांगलेलें आसा 49 इयर्स जाल्लीं ऑलरेडी कंप्लीट जालें आसा हे देवळाक येत्या वर्साक 50 वर्सां भरता आनी म्हाका दिसता ते 50 वर्सां भरता म्हणजे हांव पळयतालो तेजी कमिटी 50 वर्सां ते बरें इतले उमेदीन आसा कित्याक 50 वर्सां ते सेलेब्रेट करपाक येत्या वर्साक रावता हांव मागता तेजे लागीं जाता ती भाशेन ताणें येत्या वर्साक आमी 50 वर्सां बरी भाशेन करुया जें म्हजे सायडीन कितें एज एमएलए एज हांव ZP आसतना देखून म्हाका जें कितें जाता तें हांव सदांच हांव जाता ते भाशेन हांव ताका हेल्प करता आनी आतांय एज एमएलए म्हाका केल्लो आसा म्हजी एक कर्तव्य आसा जें म्हजे लागीं कितें जाता तें ताका दिवपाक हांव सदांच तेजें बरें आसतलो तें सदांच म्हजें बरें आसा हांव सदांच ताका बरें मागता आनी हांव समजता गुडी पाडवाचो उत्सव एक आमचे श्री कृष्ण देवस्थानाचे आनी हो उत्सव जालो आमी खूब वर्सां मनयतात आनी हे फावटी आमकां 49 आनी फुडल्या वर्साक 50 वर्सां आमकां कंप्लीट जातली हे उत्सव करता आमी हे आतां खूब भाविकांनी हांगा येतात वर्सान वर्स आनी वाडत आसतात तिणी पळयलां आसतलें आमचें कशें काम चलता आनी फुडल्या वर्सा आमचो असो टार्गेट आसा की बाकीचीं कितें कामां उरल्या देवस्थानाचें जावं राखणदाराचें जावं देवीचें जावं स्थापना करपाची हे फुडल्या वर्सा 50 जाता म्हणल्यार आमकां ते कंप्लीट करूंकच जाय आमचो सर बाबा आदोनवास हो पयलीं MLA आसा तेन्ना सुद्दां आमकां हेल्प करतालो देवस्थानाक आनी आतांय तो हेल्प करता केन्ना ना म्हणना केन्ना तेज्या ऑफिसान गेल्या ना घरा कडेन गेल्यार सुद्दां ना म्हणना तशेंच सोशल वर्कर रघुजी तेणेंय आमकां असो हेल्प केल्लें आसा आनी बाकीचे जे भाविका आसात खूब जाणांचे आसा नांवां घेवंक टायम ना आनी कितले तेणी एमावंट दिल्लो आसा तोय सांगपाक तितलो वेळ ना तांकां सगळ्यांक ह्या देवस्थानाच्या वटेन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच उत्सवाक येवचें आज आमी श्री कृष्णा देवस्थान तेंची आज सुरवात जाला पुजा सो आमी ते वर्सां आपयताय आमकां तेजे कमिटीक हांव काळजान देवळ करता तेंचें आमंत्रण आमी तेजें आमंत्रण आमी पावले आनी हिंगा हांव आमकां ऑनरेबल MLA काळजान देवळ म्हणटा कित्याक आमच्या गांवांत तो येयला एक भेट दिवपाक आनी तेजे न्हू सदांच सगळे धर्माक तेजो आशिर्वाद आपल्या कडेन कितें जाता तो हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन तें पडना सो आपल्या कडेन कितें जाता ते सगळ्या धर्माक आदर सो हेंच हांव ताका मागता की देवान तेजे जायती भेसांव घालून की ही युनिटी तो सांबाळटा टोटली कॉन्स्टिट्युएन्सी तेणे युनिटी सांबाळ्ळ्या आनी ताका लागून लोक ताका भाकायता आनी तेच पासून ही कमिटी आज सांगताली हांगासर येयल्या पळय आनी तो बिजी आसतना देखून तो येयला हेका कारण ही युनिटी सदांच सांबाळपाक